जुरी काणकोण केपें सांगें धारबांदोड या 4 मालांचो नवे जिल्ह्यात आस्पाव। शेनवारा गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो कारगिल विजय दीस। फुलां आनी हार घालून शहीद जाल्ले जवानांक ओपली आर्गां। घरगुती वादांतल्यान दिवचले घोवान केलो बायलेचो खून। खुना उपरांत दिवचल पुलिशेक आयलो शरण। पुलिशेन घोवाक केलो अटक। फुडलो तपास सुरू। खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या संदर्भात फुडल्या अधिवेशनात मांडटा धोरण। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे विधानसभेत आश्वासन। धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची केल्या नेमणूक। कार्लुसान मांडिल्लो खासगी थाराव। जुवारी जमीन विक्री हो 50,000 कोटींचो घोटाळो। आमदार विजयाचो आरोप। ज्या उद्देशा खातीर दिल्लो आफ्रामेक कसो विकूं येता म्हणून विजयाचो विधानसभेत प्रश्न। कायदो दुरुस्ती जुवारीक लागना म्हणून मंत्री बाबुशाची जाप। आणि निरंकाल गवळवाडो वाठारांतले भलायकी केंद्र बंद आशिल्ले। सरकारी शाळेच्या इमारतीत करचे स्थलांतरीत म्हणून थळाव्यांची मागणी। पावसाच्या दिसांनी जाता लोकांची बरीच गैरसोय। आता खबर विस्तारान। गोंयांत आता तिसरो जिल्लो जातलो। मंत्रिमंडळान शुक्रारा नव्या जिल्ह्याचो प्रस्ताव मंजूर केला। काणकोण केपें सांगें आनी धारबांदोड या 4 मालांचो नव्या जिल्ह्यात आस्पाव आसतलो। नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचडे केपें आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिली। गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोवा असे 2 जिल्हे आसात। नव्या प्रस्तावा प्रमाण उत्तर गोंयांत तिसवाडी, पेडण्यां, बार्देस, दिवचल आनी सत्तरी हे 5 मालांचो आस्पाव आसा। दक्षिण गोंयांत मुरगांव, साश्ट आनी फोंड्या मालांचो आस्पाव आसतलो। जाल्यार तिसऱ्या जिल्ह्यात दुर्गम असे 4 माल आसतले। ह्या जिल्ह्या खातीर मुख्य सचिवाचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन करून अहवाल मागयला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिला। गोंयांत तिसरो जिल्लो। नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचड्या केपें आसतले। काणकोण, केपें, सांगें आनी धारबांदोडा हे 4 मालांचो तिसऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव आसतलो। तिसऱ्या जिल्ह्याचे स्थापनेचो निर्णय प्रशासकीय सोयी खातीर आनी लोकांक प्रभावी सेवा दिवचे खातीर घेतला। दक्षिण गोंयच्या दुर्गम वाठारांतल्या लोकांक जिल्लो मुख्यालया मेरेन पावपाक खुबशे अडचणीक तोंड दिवचे पडटाले। केप्यां नवो जिल्लो मुख्यालय सुरू केले जाल्यार लोकांक सरकारी कामां खातीर सहज सुविधा मेळटल्यो। नवे जिल्लो हॉस्पिटल, शिक्षणीक संस्था, खेळा संकुल आनी ग्रंथालय आसतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। तरसादीन हल्लो करून घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केला। दिवचलच्या न्यू वाडा वाठारांत शुक्रारा दनपारा ही घडणूक घडली। ह्या खून प्रकरणात दुबावित आरोपी मैनुद्दीन हाका दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। आंगार काटो हाडपी घडणूक दिवचल वाठारांतल्या वाठादेव वाठारांत घडल्या। न्यू वाडो वाठादेव वाठारांत घोवानूच आपले बायलेचो धारदार शस्त्रान खून केलो। शुक्रारा दनपारची घडणूक। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोवान एका क्षुल्लक कारणावेल्यान तलवारीन आपले बायलेचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात ताची बायल रबिया शेख ही गंभीर जखमी जाली। थळाव्यांनी तिका बेगोबेग दिवचलच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडली, मात दुर्दैवान तिका उपचारा वेळार मरण आयलें। घरगुती वादाक लागून हो खून जाल्ल्याचे उक्तडार आयला। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी रबिया शेख हिचो घोव मैनुद्दीन हवंगी हाका अटक केल्या। आंगार शिरशिरी हाडपी आनी खवदळ घालपी अशी घडणूक शुक्रारा दिवचल वाठारांत घडिल्ली आसा। दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांतल्या न्यू वाड्याचेर तरसादीन हल्लो करून बायलेची निर्दयीपणान हत्या करपाची घडणूक घडिल्ली आसा। घोवानूच हो हल्लो करून आपले बायलेचो जीव घेतला असो अदमास आसा। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन बेगोबेग कारवाय करून दुबावित घोवाक अटक केल्ली आसा। शुक्रारा दनपारा साधारण 3 वरांचेर ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणाची दिवचल पुलिशेन बेगोबेग दखल घेतना प्रकरणाचो पंचनामो केलो आनी उपरांत रबिया हिची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या अशें कळटा। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला
आणि पुढारपणाखाला दिवचल पुलीस स्टेशनाची टीम ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. ह्या खून प्रकरणाक लागून दिवचल वाठारांत मात सद्या खवदळ पडिल्लो आसा. ही हत्या नेमकी खंयच्या कारणाक लागून जाली ते कळपाक मार्ग ना. मात एकंदरीत लोकां कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ताचे वयल्यान घोव आनी बायलेचे पटन नाशिल्ले आनी त्याच वादांतल्यान हो हल्लो जावन ते बायलेचो बळी गेल्ल्याचें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. खासगी क्षेत्रांतल्या नोकऱ्यांनी गोंयकारांक आस्पावन घेवपा विशीं धोरण तयार करपाचें काम सुरू आसा. फुडल्या विधानसभेत हें धोरण मांडटा म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. खासगी क्षेत्रांतल्या नोकर भरती संदर्भातलें धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या. वाडटी बेरोजगारी कशी नियंत्रणात हाडटलो काय म्हणून हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान खासगी थाराव मांडिल्लो. फाटली 10 वर्सां जे कर्मचारी वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करतात तांकां उमादेवी निवाड्याच्या आधाराचेर सेवेत कायम करता. खात्यांनी दिसवड्याचेर जावपी नोकर भरती आनी कंत्राटी पद्दतीचेर कामां घेवपाचे प्रकार बंद करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाहीर केले. ज्या सरकारी खात्यांक कर्मचारी जाय तांणी मनीस उदरगत महामंडळांतल्यान ते घेवचे. तशेंच केंद्र सरकाराची जी खाती गोंयांत आसात तांणी C आनी D श्रेणींतल्या नोकऱ्यां खातीर मनीस उदरगत महामंडळांतल्यान कर्मचारी घेवचे म्हणून तांकां पत्र बरयतलो म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. तेच बराबर गोंया भायर जे नोकऱ्यांच्यो जायराती दितात तांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. नोकर भरती संदर्भात विरोधकांनी दिल्ल्यो सुचोवण्यो विचारात घेवन तांची अंमलबजावणी करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिलें. खासगी क्षेत्रांतल्या नोकर भरती संदर्भातलें धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या म्हणून कामगार खात्याचो मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. वाडटी बेरोजगारी कशी नियंत्रणात हाडटलो काय म्हणून हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान खासगी थाराव मांडिल्लो. हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, चंद्रकांत शेटये, विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केलें. Because आयचे resolution म्हाका दिसता captures the pain of all these thousands of such youth all across the state and they are watching us today, including the students today. It's because year after year government recruitment पड जाता. Recruitment there are allegations of corruption. Recruitment exams in Goa sometimes are cancelled. Some are litigated. आम्ही पर डेली वेजीस फिक्स केल्या उपरांत आम्ही स्टॉप केले. आता वयल्यान हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी डेली वेजीस घेवप. हेज्या पयलीं हो 99 कितें तरी एक काडलेलो तरी लोक घेत रावतात डेली वेजीस. आम्ही परत सर्क्युलर काडटा गव्हर्मेंटात ह्यान फुडें डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचे ना म्हणून. तोय सर्क्युलर आम्ही पर्सनलांतल्यान काडटा. इफ someone wants to take, they can take through our human resource corporation. गोंयांतले भुरगे पयलीं सेक्युरिटी किंवा क्लिनिनेस हे कोणूच काम करिनासले. आयज जवळपास 4500 भुरगे आसा आनीक आतां 2000 एप्लिकेशनां आसात. मागीर तो LDC आसूनी किंवा प्यून आसूनी किंवा ड्रायव्हर आसूनी ताका पयलीं डेली वेजीस घे थोडे दीस दवरी. बट आज ताका घेता आसतना ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान घेता. गोंयच्या आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचेर जितके सगळे अनएम्प्लॉयड म्हणून जेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्या तांकां जर भितरल्या कोणाक इंटरव्यूक आफोवपाक जाय जाल्यार ते भितरले सिलेक्टेड कॅन्डिडेट फॉर देअर डेजिग्नेशन जेका ज्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशन आसा त्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशनाक ते आफोवपाक लागलेले आसा. बाबुशान जी लास्ट लायन सांगल्या अंडर द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन दोज आर इन प्रायवेट सेक्टर इवन दो C and D कॅटेगरीचे पोस्ट सुद्धा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यानूच तांकां दिवपाचें. म्हणजे फक्त आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब हे दिसपाक जाय. दॅट इज पॉलिसी अंडर कन्सिडरेशन. तुम्ही काही गोष्टी ज्यो सजेस्ट केल्या त्यो आमी त्या पॉलिसीन धरता. हांव एक निश्चित रित्या म्हणजे फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी अशा पद्दतीन नो डावट प्रायवेट सेक्टरांत तांकां घेवपाक जाय तो आमी प्रयत्न करता. ते सगळे जाले वेगवेगळ्या आमच्या हेज्या थ्रू. बट ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू सुद्धा प्रायवेट सेक्टरान सेमी गव्हर्मेंट जे कोण आसा पळय थंयसरूय सुद्धा दिवपाची जी सिस्टम ना. एम्पॅनलमेंट म्हणून कितें फॉर माय अंडरस्टँडिंग एम्पॅनलमेंट इट्स लायक यू गो टू द मार्केट. थिंगा आहात गोणी आहात कार्पेंटर आहात इलेक्ट्रिशियन ते पॅनल तुजो मागीर तूं 5 गोडी काडले 2 कार्पेंटर काडले तशें पळयले. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतले गवळ्या वांगडा म्हणजे ते जे कोण लेबर थंय रावता पळय न्ही तांच्या वांगडा कंपेर करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. जुवारी कंपनीक उद्देग घालपा खातीर दिल्ली कोमुदिदाराची जमीन तांणी भायले भायर विकून खाल्ली. ज्या उद्देशा खातीर दिल्लो आफ्रामेत कसो कितें विकूं येता म्हणून विजयाचो विधानसभेत प्रश्न. हो 50,000 कोटींचो घोटाळा आशिल्ल्याचे आरोपूय ह्या वेळार विजयान केलो.
जुवारी कंपनीक उद्देग घालपा खातीर दिल्ली कोमनीदारीची जमीन तांणी भायले भायर विकून खाल्ली. 50,000 कोटींचो घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केलो. कोमनीदादीची जमीन आफ्रामेत म्हणून जुवारीक दिल्ली. 50 लाख चौखण मीटर जमीन विकपाक न्ही, नोकऱ्यो तयार करपाक दिल्लेचे विजयान सांगले. कायदो दुसऱ्यांक लागता, जुवारींक लागना. आफ्रामेत जो दिल्लो तो बदलपाक जायना, हो तुमचोच कायदो असो युक्तिवाद विजयान केलो. दुसरे वटेन आमी केल्लो कायदो जुवारीक लागना म्हणून मंत्री बाबुशाची विजयाक जाप. जुवारीची जमीन आदीच विकल्या, तांचे कडेन सेल डीड आसा अशेंय मंत्री बाबुशान ह्या वेळार सांगले. One for what purpose? Purpose was not to make plots. लोदान प्लॉट करचे आनी कोणे प्लॉट करचे, हे प्लॉट करपाक दिवंक नासलो स्पीकर सर. हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां दिल्ले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक, इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक. आनी हांगा प्लॉट करून चालूच आहा, फूल ऑन प्लॉट चालू आहा. स्पीकर सर, उत्तर अशें दाखयता की सनदी दिल्या आनी सनदी फुडल्यो दिवपाच्यो आहा ते येवंक ना म्हणटा, ते चलन दिवंक ना म्हणून. पयले म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी. पर्पज हेज बीन चेंज्ड. पर्पज गिवन वॉज इंडस्ट्री, नाव इट इज गेटिंग टू सेटलमेंट. सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी पयले. कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. See, the amendment what we have brought into 2024, it is perspective. No, It is not no, you are the sanads which you haven't given are also No, so that is perspective. the, I know the law. This doesn't- Otherwise, law minister this- can this give further am- this or This it. amendment what we have brought doesn't imply as far as the Zuari is So concerned. why? No, because what is the Why no? this has this amendment you have stands not from said the day. anything about Zuari. No, this the ordinance. this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Alright. Any land henceforth, that is the decision. But now with the sanads which you haven't given, Yeah. it is henceforth, no? No, not question of the thing. I said any land which was given by the Comunidad in after this. The biggest scam in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे. हातून Speaker गोंयचे sir, where is the question of टोटल gifting? जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे. 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे स्पीकर सर. Chief, I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम, सॉरी 50,000 कोटीचे स्कॅम, 33,000 का 36,000 चे डेट आहा. स्कॅम म्हणून ठीक. आणि कायदे हाडटात जुवारीक तुम्ही- जमीन पहिले आम्ही विकपाक. कायदे हाडटात तुम्ही कायदे कितें हाडलो? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांताक्रूज वाठारांतल्या 4 रस्त्यावयले मानशेची जाता तितले बेगीन दुरुस्ती करपाचे उतर महसूल मंत्री बाबूश बोन्सेरातान दिले. मानशेचे बीम कोसळ्यात, ताका लागून उटंगाराच्या पावसात ही मानस कोसळून रस्तो भितर वचपाक शकता म्हणून सांताक्रूज मतदारसंघाचो आमदार रुदाल्फ फर्नांडिसान प्रश्न विचारिल्लो. सांताक्रूज 4 रस्त्यावेली मानशेची सामकी अवतिकाय जाल्या. 20 वर्सां पयलीं घातिल्ले बीम आतां कोसळ्ळ्यात, ताचेर फातर पडल्यात. चड लोड जालो वा उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार आख्खो रस्तो भितर वतलो. तेन्ना ही मानस केन्ना दुरुस्त करून दिता म्हूण सांताक्रूजाचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान विधानसभेत प्रश्न केलो. ताका जाप दितना महसूल मंत्र्यान सांगलें, मानशेची खंय तांणी स्वता वचून पळोवणी करूंक ना. मात मानशेच्या दुरुस्तीच्या कामाविशीं भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत केला. तांच्यांनी एस्टिमेटूय काडला. हे मानशेचे दुरुस्तीचे काम बेगीनूच हातांत घेत अशें मंत्री बाबुशान सांगलें. Whether the government is aware that the Swiss state is in danger of collapsing at any time, what steps the government has taken to resolve the same? Because sir, म्हाका reply दिलेलो आहा. The Swiss gate near 4 Pillar monument belongs to the tenant association and is not in dilapidated condition and does not pose any imminent danger of collapsing. Speaker sir, wrong answer दिलेले आहा. म्हाका दिसता हो पळय कोण आतां सर्वे करपाक गेल्लो, इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो, आयज आतां थिंगा वचोंकूच ना. हे पर्सनल हांवें पळयलेलें आहा. आनी 20 वर्सां फाटीं टॅनंट एसोसिएशनान आमचे लेट ऑनरेबल म्हाजी मामी मिनिस्टर MLA साडग्रूज तेन त्या टायमार टॅनंट एसोसिएशनाचे आयकोन हिंगासर बीम घातलेले व्हडले बीम घातलेले आनी ते बीम आतां कॉलेप्स जाल्या. कॉलेप्स जाले बेंड जावन फातर तेंचेर वयल्यान देंवलेले आहा. आनी त्या टायमार रोडाक बुराक पडलेले बेश्टे टेम्पररी वयल्या वयर ते पॅचअप केलेले आहा. म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो पर्सनल थिंगा वचोंक ना पळोवपाक. आनी तो तर पळयत जाल्यार ताका गोमतेली कितल्या डेंजराक आहा पळय ती. ही कशेय भाशेन जावंकूच जाय जाल्यार ती केन्नाय मोडोंक शकता. First of all, I will admit that I have not personally visited the site. Now, a note was received by from the honorable member by the Mamladar.
on 8/5/2025. We had written a note to the Mamlatdar regarding the same sluice gate. Concrete structure on the opposite side of the road. Yeah. I think that is damaged. Yeah, that is damage. Yeah, damaged. So we have already returned to the PWD department and estimate, basically I think they have submitted the estimate for the same. I think work will be carried out soon. I assure the honourable member that that we will look into it and get the work. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुकांनी चडसो भायल्या लोकांचोच आस्पाव आसा. ताका लागून घरांनी भाड्याक रावपी भायल्या लोकांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात. खून, दरोडे, लिंग अत्याचार, घोळे वखदां तस्करी आनी घरफोडी ही प्रकरणां हिसपा भायर वाडल्यात. गुन्यांवकारी घडणुको नियंत्रणात हाडपा खातीर सरकारान कितें उपाय येवजण केल्या काय म्हणून क्रूज सिल्वा, एल्टन डिकोस्टा, युरी आलेमावान जोड थाराव घाल्लो. ड्रग्स, खून, लिंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडल्यात. भायले कामगार गोंयांत वाडल्यात. गुन्यांवकारी घडणुकांनी भायल्यांचो आंकडो खूब वाडला. विरोधकांनी दिल्ल्या सुचोवण्यांची नोंद घेवन गरजेच्यो उपाय येवजण करता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. Attention of the House is drawn as regard growing crimes of thief, robbery, dacoity, crimes related to women and children, thus endangering the safety of the peace of the people and more specifically children, women and senior citizens. The steps the government will take in this regard. Some foreigners or some other nationalities don't want to come to Goa. Because yes sala ki ata poयर एक इन्सिडंट जाल्लो जेन्ना ती बायलेक कोणा ओल्ड गोवा धोली एंड दॅट डे ऑल्सो आय स्पोक. म्हाका दिसता हें सगळें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता, कंपॅरिजन दिता, बट वाय वी कॅनॉट कप दीस. म्हाका दिसता भुरग्यांक आतां मायनराचेर रेप, आतां फातोर्डा 2 दीस पयलीं दिसाचें चोरी जाली, गोल्डस्मिथा मारलो, ही कित्याक जाता? ओदर कंट्रीक वी रोम, म्हाका चीफ मिनिस्टर भोंवला आसलो, आमगे रस्त्यार थिंग दुसरे कंट्री पुलीस लय दिसती पळय, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट लय ना. कित्याक जाता? बिकॉज एक भिरांत आहा. We have a spate of crimes which is rising from drugs, excise, rapes, assault on minors, especially girl children, and the recent Tukugura Sasola 80 years बायलेचे रेप केला. Kolwale police register केला case. 80-year-old, I can't understand how deranged a man must be. The attendant verification kotak munta. How successful has it been? Even after terrain verification, a UP police comes and picks up a woman from Old Goa and takes in the ISI's operative, they call it. Fake call centers, and now the recent Borda Jewelers case. जरी तर data चोयल्यार there is a surge in murders in 2025. Now, Honorable Chief Minister, South Goa has recorded 11 murders in the first 6 months of 2025, matching the total murder count of 2024 in the first 6 months. This sudden escalation, because in a peaceful coastal region of South, is deeply disturbing. ही सगळे पुलीस ऑफिसर, खूप पुलीस ऑफिसर आहात, सगळे IPS ऑफिसर आहात, मेन पोझिशनाचे IPS. हे IPS ऑफिसर हांगा मजा मारपाक येता आसतले. एक गोंया कितें खावो पिवो मजा करो, वेकेशन स्पॉट तो. गोंयकार जे पुलीस ऑफिसर आहात ते कालूस बाब म्हणटा ते भशेन कोल्ड स्टोरेजीन आहा. ऑलमोस्ट सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर आमचे वुमन PSI आसा, ऑलमोस्ट सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर. ओके, जेणे करून त्यो केसीस ज्यो रजिस्टर्ड जावपाक लागलेल्यो आसा. आनी आमी पळयता मायग्रन्सी जी आहा पळय न्ही, मायग्रंट लेबर हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वाडला. आमी बिलीव करपाक, तुमी जर काडून पळयशात तसो मूळ गोंयकार जो आहा पळय न्ही, हार्डली भितर 2% ते 3% बीन गोंयकार आसतलो ह्या सगळ्या भानगडींनी. गोंयकार हो स्वता तसो मातसो आमचो गोंयकार वर्रात. ओके, तो ह्या कसल्या भानगडींनी पडना. त्या आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय, जी आतां इंडस्ट्रीज फॅक्टरी जावपाक लागल्या, टुरिजमा खातीर जे वेवसाय येवपाक लागल्या ती मायग्रन्सी खूब प्रमाणात येवपाक लागल्या. आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन हे कंपल्सरी केलां. समेस्त गोंयकारांनी समजपाक जाय, आपल्या घरांत कोणाक दवरता आसत जाल्यार तेजी पुलीस इन्क्वायरी करूनच दवरचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 1972 वर्सां आदीं बांदिल्लीं आनी सर्वे आराखड्यार नोंद आशिल्लीं घरां कायदेशीर करपा खातीर परिपत्रक जारी केलां म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. लोकांनी अर्ज केल्या उपरांत पंचायत सचिव 8 दिसां भितर प्रमाणपत्र दितलो. 1 ऑगस्ट सावन हे विशींची प्रक्रिया सुरू जातली. गोंयांत अशीं सुमार 1 लाख घरां आसात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रेकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजन ऑफिसर, it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे स्ट्रक्चर हे लीगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आणि घर नंबर ताका माझे घर माझ्या नावाचे रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार ताका हे घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असले जाल्यार ताका ते लीगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू करतली. आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इशुइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आणि हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्धा डीएमए म्हणजे सीओ ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी विल से द सेम थिंग. ओके, ताणे जे आसा पळय based on the verification of the above document, the certificate is issued by the deputy collector hereby. The structure existing is a legal structure and is assessed for. ही certificate प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो सीओ जो आहा पळय तो इश्यू करतो. आम्ही लोकांक इतके इजी करून दिल्ले आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मार एप्लिकेशन सुद्धा कशें दिवपाचें. ओके, ह्याय घालिना. डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें, सीओ कशें दिवपाचें आणि पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें. केपें कृषी घराच्या कामा खातीर नेमणूक केल्ल्या कंत्राटदारान काम सुरू जावच्या पयलींच प्रकल्प सोडून दिलो. ह्या प्रकल्पा खातीर परतून निविदा दितले अशें आश्वासन शेतकी मंत्री रवी नायकान दिलें. कृषी घराचें काम ऑक्टोबर सावन सुरू जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमदार एल्टन डिकॉस्टान प्रश्न विचारिल्लो. आमदार निलेश काब्रालान जी कृषी घरां खातीर जागा सुचयल्या ती महसूल खात्याची आसत जाल्यार ती जागा आपूण दिवपाक लायत अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कृषी घरा खातीर दुसऱ्या जाग्याची वेवस्था करपा विशीं काब्रालान प्रश्न विचारिल्लो. 2022 और 2025 साली इन सर्वे नंबर 11/1 हे तुमगेले कृषी घर जावपा आहले तेच अजून काय नाला वाडल्यान कांय जालें ना. तिका व्हडले कोवात जाला. सो म्हाका कळपा जाय फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हे तुगेलो आतां तुमी तो जेन्ना सरकारान तेका फोडलो तो नाल तो कितें जाला फायली कितें जाला कृषी घरा खूंय पावला वॉट इज द कॉस्ट फर्स्ट म्हगेलो क्वेश्चन तुका जे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेला अरे टेंडर त्या केला मागीर येलोच ना मरे तो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून वचपा कॉन्ट्रॅक्टरान एक चीर तरी घालपा जाय थिंगा. आता आमी रिटेंडर करता रिटेंडर कोता आनी तो काडो बट वॉट एक्शन डू हॅव टेकन ऑन दॅट कॉन्ट्रॅक्टर. एस कोन कॉन्ट्रॅक्टर फोकाण कोताले सरकारान नांव पेडे जाता. कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेतले 34% अबाव मान तरी पसून ते काम करूं शकना. तो कित्याक गेलो ते सोदचें पडलें आतां. सांग म्हाका. रोखडे रिटेंडर करता तूं दीस रोखडे करता रोखडे म्हळ्यार 5 दिसां भितर चोयता मरे हा चोवची पडना ते कितें तो पयशे नाही पयशे पयशे खूब आतां कितले मेळटले मरे तुका पयशे सगळ्याक पयशे खूब नो प्रॉब्लेम. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आम्ही ऑक्टोबर म्हयन्यान फाउंडेशन स्टोन घालपाक शकतले. प्रोसेस पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट विल टेक रिटेंडर करून कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येता म्हणून सर 2-3 महिने लागतात. ऑक्टोबर एंडिंग फाउंडेशन काम सुरू करता. दुसरो गव्हर्नमेंट लँड आयडेंटिफाय केलो म्हणजे एक सेंट्रलाइज लोकेशनाचेर तुम्ही ते घर जे आता तुम्ही रिटेंडर करता म्हणटा पळय तिका 7,000 जागो तुम्ही WID कडे घेतलो पण तो कृषी घर जर थंय मारले आनीक वायट एलिफंट जातलो कित्याक थंय फार्मर वचना स्पीकर सर. सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां आनी तुमी कन्सिडर करतले जाल्यार म्हाका तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे जर सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जो आमचे कडेन केपें तालुका भितर आसा जर तरी नेक्स्ट एक्सेस टू द हायवे जरी तरी आमी आयडेंटिफाय करून दिलो will you consider constructing this कृषी घर ऑफ केपें तालुका इन दॅट लोकेशन स्पीकर. जी दुसरी जागा आमच्या रिलेशन दाखयता म्हटल्या पळय न्ही ती एकदा डिपार्टमेंटाक धाडा आनी ती जर रस्त्याक तेक्कोन आसा न्ही जाल्यार तेका पळोवपाक लाय. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आसत जाल्यार हांवूय ती जागा एग्रीकल्चराच्या खातीर दिवपाक लायता. दोगांयकू एकदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी दोन्ही आमदार केप्यांतले वांगडा वचून पळोवनी आनी ती जर बरी आसत जाल्यार त्या जाग्यार करूया. निरंकाल गवळवाडा वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं भाड्याच्या रुमांत प्राथमीक भलायकी केंद्र सुरू आसा. मात ह्या केंद्रांत दिसान दीस दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. पावसाच्या दिसांनी लोकांची बरीच गैरसोय जाता देखून बंद आशिल्ल्या सरकारी शाळेच्या इमारतींत स्थलांतरीत करची अशी मागणी थळावे करीत आसात. पळयात पुराय बातमी. निरंकाल गवळवाड वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं भाड्याच्या रुमांत प्राथमीक भलायकी केंद्र सुरू आसा. ह्या केंद्राक गोंयचे सगळ्यात बरें हॉस्पिटल म्हूण ह्याच वर्सा पुरस्कार फावो जाल्लो. सप्तकांतल्यान एकाच दिसा दोतोर भलायकी केंद्रात दुयेंत्यांक तपासपा खातीर येता.
आनी हेर दिसांनी हेर कर्मचारी दुयेंतांचो उपचार करतात. मात ह्या भलायकी केंद्रात दिसान दीस दुयेंतांचो आंकडो वाडत आसा. हॉस्पिटलांत येवपी लोकांक बसपाक सुद्दां जागो ना म्हूण थळावे सांगतात. पावसाच्या दिसांनी लोकांची गैरसोय जाता. देखून बंद पडिल्ल्या सरकारी शाळेच्या इमारतीत हे भलायकी केंद्र स्थलांतरीत करचे म्हूण थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागणी केल्ली. उपरांत संबंदीत पंचायतीन आश्वासन दिवन लेगीत काम पुराय करूंक ना अशें थळावे सांगतात. देखून निरंकाल पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ही परिस्थिती अशी आसा, हे सरकारी न्ही, ते एक प्रायवेट रुमान हें घेतात, ते आरोग्य केंद्र चलयतात. कितली 40 ते 50 वर्सां जालीं, पण ज्या प्रमाणे आयचे पद्दतीन जाय आशिल्लें त्या प्रमाणे तें ना. हांगा लोकसंख्या चड आसा, 2-2.5 लोकसंख्या हांगा निरंकाल आनी हांगासर थोडें वेगळें, आनी क्वॉर्टराचे सुद्दां पेशंट सगळे हांगा येतात. त्या खातीर सुसज्ज अशें आमकां जाय आशिल्लें म्हणून आमी ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केलें. त्या प्रमाणे आमकां थंयसरल्यान प्रपोजल ग्रामपंचायतींतल्यान प्रपोजल धाडलेलें आसा आनी तेजी मान्यताय मेळिल्ली आसा की हे जे हेल्थ सेंटर आसा न्ही ते डिप्लोरेबल कंडिशन, पावसान तरी उबें रावपाचें ना. आनी मंथली प्रत्येक म्हयन्याचे 5 तारखे वॅक्सिनेशन आसता, कळ्ळें न्ही, पोलियो वॅक्सिनेशन, तें हांगा सुद्दां जायना. म्हणून मागीर आतां फुडली सोसायटीचे थंय एक जागो घेतात आठवड्याक एकदां, म्हयन्याक एकदां, आनी थंय वॅक्सिनेशन घेतात. पूण आमचो जो डिमांड आशिल्लो ते मायणी शाळेन व्हडलें जें आसा न्ही, शाळा आसा 4 रुमाची, शाळा 4 रुमाची आसा न्ही, थंय तो शिफ्ट करचें आनी जेणे करून आमकां बरे पैकी सामकें हें मेळटलें, कितें सामकी साधन सुविधा मेळटल्यो. जागो खंय बरो मेळटा थंय तुमी ते आमचे व्हरून शिफ्ट करपाचें. हय सेंटर हांगा पावसां लोक भायर रावचे पडटा आनी दिसतात न्हू. बसपाचे भितर रूम बारीक आसा, थंय ना बसपाची, ल्हान रूम आसा. बारीक आतां तुमी हांगच्यान तुमी खंय बरे जाग्यार तरी शिफ्ट करपाची, गव्हर्मेंटान शिफ्ट गव्हर्मेंटान शिफ्ट करपाचें आनी लोकांक त्रास जाता तशें करूंक जायना. गोंयचे बेस्ट हेल्थ सेंटर म्हणून 2 मे 2025 एवॉर्ड फावो जाल्लो कोक गवळवाडा निरंकल हांगसरलें हें हेल्थ सेंटर. गेले कांय वर्सां पासून हें हेल्थ सेंटर एका भाड्याच्या रुमान चालू आसा. स्टाफ आसा तो बरें काम करता, पूण हांगा जे पेशंट येता पावसाच्या दिसांनी तांकां खूब त्रास जाता. कारण हांगा बसपाची कांय एक 4-5 जाणां बसपाची सोय आसा. तेज नंतर कोण पळय पावसांत येता तांकां भायर उबे रावचें पडटा आनी पेशंट भायर उबे रावले कारणान तेंच्या आरोग्या कडेन आनी तेंचें आरोग्य आनी बिगडपाची शक्यता आसा. हांगा ग्रामस्थांनी कांय वर्सां पयलीं डिमांड केल्लो की हें हेल्थ सेंटर हांगा एक बंद शाळेंत शिफ्ट करचें म्हणून. तेजो प्रोसेस ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा आनी केल्लोय आसा. सो हांगासरलें हें जर हेल्थ सेंटर बंद आशिल्लें शाळेन प्रायमरी स्कुलान जर गेलें जाल्यार ताका खरेंच बरे दीस येतले आनी पेशंटाची बरी सोय जातली. निरंकलच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.